मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची वाचपां पवित्र पुस्तकांतली आमकां उगडास कोत्ता की आमी देवाचो ताळो आयकूंक जाय. जे परी पेद्रू विदेशांशी वेता शुभ वर्तमान परगोटूंक, तो जावन आसा देवाचो ताळो विदेशी लोकांक. पूण थिंगा वयचे पयलीं ताका दिसलें हांवें हो कार्य करूंक जाय की ना, आनी ताचे लागून ताका हें दर्शन घडोवन येता, दर्शन दिसता आनी देव ताचे लागीं उलयता आनी ताका सांगता जें देवान नितळ केलां तें तूं अपवित्र म्हणूं नाय. आनी ताचे लागून ताचें हो निर्णय जो आसा थिंगा वचूं ना वचूंक तो स्पश्ट जाता आनी तो स्विकारता देवाचो ताळो जो ताका आमंत्रण दिता ते विदेशांशी वचून ही बरी खबर परगोटूंक. तशेंच जेजू आमकां शुभ वर्तमानान सांगता, म्हजी हिंडान आसा ती म्हजो ताळो आयकोता आनी वळखता आनी ते प्रमाणे आपले जिवीत ते प्रमाणे ती जियेतात. कित्याक खुबशे चोर नागोणे आयल्यारूय तांकां कोडीत जाता की खऱ्यांनीच हे चोर नागोणे हे न्हूय आमचे बरे गवळी, आनी ताचे लागून तांकां देवाचो ताळो अमोलदीक जाता कित्याक तांचे कानार पडत आसता. आमकांय देवाचो ताळो आमचे कानार पडलेलो आसा. ल्हानपणी सावन जावं आमचे बालतिमा वरवीं देवाचो ताळो आमकां तो आयकूंक आयला. पूण आमी बालतीम घेतला तेन्ना 1 म्हयन्याची 2 म्हयन्याची आहली आसतली आनी ताचे लागून आमचे आवय बापायन ते देवाच्या ताळ्याक वय म्हणून आमकां मुखार हाडल्यान. पूण ताचे उपरांत जे साक्रमेंत आमी घेतल्या तातूंतल्यान आमकां देवाचो ताळो आयकूंक आयला आनी देवाच्या ताळ्या वरवीं आमी आमचें जिवीत बदलता, नितळ निर्मळ करून ते जेजूच्या पावलान आमी चलता. पूण अशें आमी चलता आसतना संवसार आमकां बुलयता. संवसाराचो ताळोय आसा जो आमकां बुलयता आनी देवाच्या ताळ्याक वचून पयस व्हरता. आनी खुबशे फावटी आमी तेवूय मार्गान चलता आनी देवाक वचून पयस वता. आमी सगळीं हांगा एकठांय जालेली आसा. सान फ्रांसीस शावेराचे पांयाशी तोवूय तसोच आसलो. आपल्या जिवितांत संवसारी आवाज आयकून ताळो आयकून बुलोवन तो पयस वतालो, आपणाक जाय तशें जियेतालो. पूण जेन्ना सांत इनासान जी पवित्र पुस्तकांतलींच उतरां ताका आटापून समजायलीं तो नियाळ करूंक लागलो. तो ताळो परत परत ताच्या काळजान वाजोवंक लागलो आनी ताचे उपरांत ताणें आपलें जिवीत बदलूंक हो निर्णय घेतलो. तशेंच जेन्ना तो चिंतालो हांव खऱ्यांनी दुसऱ्या देशांनी वचून परगोटूंक जेजूची बरी खबर हांव उमको वावर करूंक अशें चिंता आसतना तो जेजूशी आपले चिंतना आसा ती हाडून घालतालो आनी जेजूचो जाबाबाक रावतालो ताचो ताळो आयकूंक. आमचे खूब कोश्ट दूख त्रास आमची येवजण आसता आमकां कशें आमचें जिवीत जिवंक जाय पळय तें, आनी ताचे लागून आमी तें सगळें जेजूच्या हातान घालता. पूण आमी ताचो ताळो आयकोंक इल्लोसो वेळ सारूंक जाय. जेजूचो ताळो आमकां पवित्र पुस्तकां वरवीं मेळटा, तसोच जेजूचो ताळो आमकां आयकूंक हेरां कडसून मेळटा. पूण जेजूक जाय आमी ताचे बरोबर इल्लोसो वेळ सारूंक. जेन्ना आमी ताचे बरोबर वेळ सारता ओगेपणी जेजू जबाब दिता आमचे जे येवजण्यो आसा ताचेर आनी तेच आयकूंक आमकां आदार मेळूंक ह्या मिसान आमी मागुया.